त्या वार्डातलो पंच आहा तो तेणेनय म्हाका हो विशय मांडलेलो आसा। आयज आमी अशें डिस्कस केला म्हणजे थंय कॅमेरो बसोवपाचो आनी आमी सगळे पासय करून घेतलो तो कॅमेरो बसयतलो आनी अशी गजाल परत जावनी ना। आमी स्ट्रिक्ट एक्शन थंय घेतली, जो डंप केला पळय थंय एक्शन घेतली। कारण आज हालींच आमची केतुती गणपती पूजन जावन आयज 7 दिसांचे गणपती विसर्जन जाल्ल्या आनी आयज म्हाका दिसता आयज तुमच्या मार्फत आमकां कळ्ळें की परत थंय डंप जाला कितें तरी म्हणून। आयज सकाळी आमी बातमी आयकलेली आनी वाचलेली बी की थंय डंप जाला म्हणून। आतां म्हाका दिसता आमी जायते प्रयत्न करता की आमी स्वच्छ ठेवपाचे। आमचे तुमी पळयलां आसतलें की रस्त्याचे सुद्दां रुंदीकरण आमी कितकें केलां की बुश कटिंगेचे आहा पळय ते 1-1 मिटर आमी भायर मारता आनी भायर मारतना लोकांनी चिंतपाक जाय की आमी हांगासर आपलो घरांतलो कचरो हाडून रस्त्याचे एक सायडीक उडयता, ती विलेवाट तेंच्यांनी आपण म्हणून लावंक जाय। पण प्रत्येक फावटी आमी पळयतना आसतना थंयसर हाडून डंप करता कारण ती एकाडी जागा पडटा म्हणजे ओपन जागा मेळटा तांकां थंय उडोवपाक आनी थंय घरां ना लागीं आनी ताका लागून ती खणी मेळटा तांकां आनी खणीच्या जागेर हाडून ती उडयतात। आमकां खरेंच वायट दिसता, लोकांक परत परत सांगता आमी की थंयसर स्वच्छता राखा पूण आमचे कोण आयकना। पूण आयज आमची ग्रामपंचायतीची मिटींग आसा, त्या मिटींगेन हांवें सोलरचे 2 कॅमेरे मागणी करपाची आयज विचार केला आनी थंय आमी कॅमेरे घालतले आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमी थंयसर तो कचरो हटयतले कारण JCBच्या सहाय्यान तो हटोवचो पडटलो आनी ते करतले आमी। पण म्हाका लोकांक एक आव्हान कशें दिसता की हे जे कचरो हाडून तो तुमच्या घराचो एक तुमी रिनोवेट करता घर, हे बरी गजाल आसा पूण तो रिनोवेट केल्लो घराचे जे मटेरियल आसता ते तुमी हाडून आमच्या रस्त्यार एक उडयता आनी आमची घाण करता। परत परत सांगपाक आमकां लोकांकूय वायट दिता, लोकांनी चिंतपाची गरज आसा की ह्या कोरगांवा सारकिल्ल्या जागेन हाडून तुमी भायलो कचरो हाडून तुमी भितर उडयता। फाटल्या दिसांनी मांद्र्याचो कचरो आनी एक हॉटेलाचो कचरो हाडलेलो आनी तुमच्या मार्फत आमी सगळे पंचनामो केल्लो, पुलिशेक आमी इन्फॉर्म केल्ले आनी सगळे तेणी हे केल्ले चौकशी करून आमी ते मागीर ते कमी केल्ले थंयले हे केल्ले डंप केल्ले ते आमी काडलेले थंयले। परत आयज तुमच्या मार्फत आमकां कळटा की आयज डंप केला कारण आमी 7 दीस गणपती आसल्या कारणान आमी त्या एरियेक पावोंक ना की आमकां गणपती हे आसूं घरान गणपती आसलो म्हणून। हांव लोकांक इतलें सांगता की जाय थंय मातशें प्लीज मातशें तुमचे कडेन मागता, उपकार मागता की तुमी अशी घाण करची न्हू। हे गांवान आमचो स्वच्छ गांव आसा कोरगांव गेलो तो स्वच्छ दवरूचो। हांव नंबर 8 आनी 9 आमी स्वच्छ दवरपाचो खूब प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमी तो दवरताय बी। आयज आमी खंयचे गव्हर्मेंट येतले म्हणून रावना, बुश कटिंगाची आमी पयलीं सुरवात करून आमी बुश कटिंग सुद्दां बरें केल्लें आसा। तुम्ही पळोवंक शकता, तुमच्या मार्फत तुम्ही लोकांक दाखोवंक शकता की कशा पद्दतीन हे बुश कटिंग आमी केल्ले आहा ते स्वच्छ आमी गांव थेयल्लो आसा। आनी आयज पळयलो जाल्यार खंयचो तरी दुसरो कचरो हाडून आमच्या भायर म्हणजे पारशाच्या रोडाक हाडून थंय उडयलो आहा। दोगांयची शिमेच्या मदीं हाडून तो कचरो उडयलो आसा, जे पारशाची सीमा जी आमकां लागता त्या शिमे कडेन हाडून कचरो उडयलो आहा। आमकां वायट दिसता आनी आमी बेगिनच्या बेगीन तो कचरो हटयतले ही तुमकां आमी आश्वासन दिता। तुम्ही पळयतात GNH। Enough said. Enough said, let's end sword. Drinking in the rhythm, what you're feeling is the vibe. About to make a drink and wanna race it to the tribe. Minutes is the time when I'm drinking in the ride. Enough said, let's end sword. Join the tribe. Enough said. Never see me cause I'm racing against the time. Wanna hear you scream.